संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजा आमची तुझे दय उबारून तुका हसून तुका वर्णून गायता एका ताळ्यान वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे सागोरा बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. सोम्या म्हजो भाव म्हजे विरोध सूख करीत तर कितले पटी हांव ताका बगसूं 7 पटवंगी आणि जेजू जाप दिवन ताका सांगा लागलो 7 पावटी न्ही स्वताच्या 70 पावटी म्हणजे सदांच तुवें बगसूंक जाय. भोवशा पेद्र भाशेनच आमी जायते पटी हे सवाल केला एकामेका प्रत्येक जावन बगसूंक येताना बगसूचें म्हणटाना हेरांक आमी लॅक करूंक सुरू करता पूण हेरांनी आमकां बक्षितना देवान दिसपडटा आमकां बक्षितना आमी लॅक करिना. जर तर देवान आमकां येदोळ कितले फावटी बक्षिला म्हूण लॅक करूंक आमी घेता तर तें लॅक आमकां मेळचें ना. कित्याक सदांच देव आमकां बक्षून आसा. कितले फावटी आमी सूख करता कितले फावटी आमी पडटा तितले फावटी तो बक्षिता. आनी आयची शुभ वार्ता आमकां तेंच करूंक आपयता. सदांच तुज्या भावाक तुज्या भयणीक काळजांत तावन बक्षी. हाच्या पयल्या वचपांत ती थंयसर सिराक म्हणटा तुज्या भावाक तुवें बक्षिल्ल्यान तुजी पातकां तुका देव बक्षितलो. भाव भयणीनो असकसयमाचे आमी परत परत पडटा परत परत सूख करता देवा थंय एकामेका थंय. त्या देखून सदांच ती काकूळत आमी मागया प्रत्येक जाण करपा बक्षूचे सुलाभ न्ही आमी लॅक करूं सुरू करता. त्या देखून सदांच एकामेकाक बक्षूंक आनी बक्षणे एकामेकांत स्विकार करूंक देवातान जायतली कृपा जोडून घेवया आनी त्या दिशेन विशेष रितीन मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत बगे वो सदांच वा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना करता. सर पदवेदार देव आमचे काकूळट करूं आमचे पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट महिमा देवा कोसगी
आणि शांतिताच्या इस्ता संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासा तुझ्या सर्व पावापासून आम्ही तुका वाकणता सोमियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप करतात आमचे काकुत्र तू बापाच्या उच्चात बसलाय आमचे मागणे मारून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर काळ जमानात घेऊन आयिल्ल्या सर इराद्या खातीर ह्या विश्वा वेळार आमी मागया विशेष रितीन जे कोण जल्मा दीस लग्नाचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात त्या इराद्या खातीर सांगाताच जे कोणाक आमी मागणी बसयल्यात तांचोय उडास काडचो. प्रार्थया देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ देस घाल सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुझे बोगसाणे जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सम्यात या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव त्यो सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक भोगशी आनी तूं मागताय तेन्ना तुजी पातकां भोगसतलीं. शिराकाच्या पुस्तकांतले वसाप राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो तरी पातकी तांकां वेंग मारता. सरस्पोर पारीकपण घेतल्यांचे पारीकपण घेतलो कित्याक तो ताच्या पातक्याचे लेख दवरता. तुज्या पेल्यान तुका केल्ल्यो अन्याय भोगशी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां भोगसतलीं. एक मनीस दुसऱ्याच्या राग दवरून आसा जाल्यार ताच्यान सरस्परा लागीं काकुळट कशी मागूंक जायत. आपल्या सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्या पातकांचें बोगसाणें ताच्यान कशें मागूंक जायत. मासा रक्ताचो जावणी तो राग दवरून रावात जाल्यार ताच्या पातक्यांचें बोगसाणें ताका कोण दीत. निमाण्या वस्तूचो उगडास धर आनी दुस्पणकाय सोड. तूं मरतोले आनी कुसतोले म्हूण उगडास दवर आनी आज्ञा पाळ. आज्ञाचो उगडास धर आनी तुज्या पेल्याचेर रागार जायनाका. मवनाताच्या सल्ल्याचो उगडास कर आनी अपराधांची पर्वा करिनाका. झगड्यां तोंड पयस राव आनी तुजीं पातकां उणी जातलीं. कित्याक रागिश्ट मनीस झगडी उपजायता. पातकी इश्टागा तुटयता आनी शांतीन जियेतल्या मनशां मदें दुस्मानकाय उत्पन्न करता. देवाचें उतर
सर्वीस por सगळोस कन्वळो आनी दयाळ राग करूंक सवकास काकोळती ना पार सर्वीस por सगळोस कन्वळो आनी दयाळ राग करूंक सवकास काकोळती ना पार आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराक हरसी जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावाड आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराक हरसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरू नाका सर्वेस por सगळोस कन्वळो आनी दयाळ राग करूंक सवकास काकोळती ना पार तोस सर तुजे अपराध बक्षिता सकड पिडान वोकाक दिता फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता सर्वेस por सगळोस कन्वळो आनी दयाळ राग करूंक सवकास काकोळती ना पार तासो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय वय तो सदां काळ राखतन रावचो ना आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो क्यास्त लायना आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीक पोवन तो घेना सर्वेस por सगळोस कन्वळो आनी दयाळ राग करूंक सवकास काकोळती ना पार सर्वेस por सगळोस कन्वळो आनी दयाळ राग करूंक सवकास काकोळती ना पार आमी जियेल्यारी आमी मेल्यारी आमी सुमेजीन्स सा पावलोन रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप भावां भयणीनो कित्याक आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मोराना आमी जियेतांव जाल्यारी तें सोम्या खातीर आमी मरतांव जाल्यारी तेंय सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सुम्याजीन्स कित्याक जिवंत आसतल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण स्वामी जायजे म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो देवाचें उतार्ये देवाचे उडोपकार Alleluia 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामातेओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुकाय सम्या तो व्हड पेद्रून जेजू सरशी येवन विचारलें सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षीस जाय 7 पावटी गे
जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, बागार 7चे 70 पावटी. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत, एक रायान 1 पावटी आपल्या साकरा लागचे लेख घेवची कुशी वेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवे हांसल्ल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताच्या लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलें सक्कड विकूंक जाय म्हूण ताच्या दणयाची हुकूम जाली. तोवळ तो साकोर दणयाच्या पांयां पडोवन म्हाका थोडी पुरसोद दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परते लागलो. दणी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करन ताका वसोंक सोडलो. पूण तो साकोर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकोर. ताणें हाका 100 रुपये देवें आसल्लें. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तोवळ तो सांगाती साकोर हाच्या पांयांक पडोवन म्हाका थोडी पुरसोद दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परते लागलो. तोवळ हो साकोर आयकना जालो. मात्र न्हय, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेन दवरायलो. घडल्ली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या दणयाक कळयली. तोवळ दणयान त्या साकराक आपल्या हुजीर आपोवंक लायलो आनी म्हळें, नश्ट्या साकरा, तुवें म्हज्या लागीं पोरांतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें, तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवेंय तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्हय. धणी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें खासाब्यांच्या अधीन केलो आनी तुमी हरयेकलो तुमच्या भावाक काळजांत हाडून बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचें उतर हें वखरी तुका क्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या भोवारी आनी आमच्या कुटुंबांनी आमी एक दिश्ट घाली तर रागान आनी द्वेशान कितलींशीं कुटुंबां पेपराच्या कुडक्या बरी कुडके जाल्यान. कितलेशे कुटुंबांनी हॉलांत वोनोत पडल्या. एकच रांदोण पूण 2 जेवणां, एकच घर पूण 2 वांटे. आनी अशें वांटे फांटे जातेच आसा आनी असाल्या संवसारांत आमी जियेता आनी आमचेय वांटे फांटे जातीत की म्हणल्यार बियान जियेता म्हूण सांगेत. कित्याक आमचे थंय राग आसा, आमचे थंय हगे आसा. आमी केदाळा तें हगे राग द्वेश हेरां वयर काडटा गी म्हणल्यार बियान आमी जिये जाय. तर असले आमी संवसारांत जियेत आसतना देवाचें उतर आमकां सांगता, जर तूं ह्या संवसारांत तुजेच बरी आसलेल्या भावाक या भयणीक बक्षिनाय तर देवी तुका बक्षूंचो ना. कुर्सोचो सांजू हांव सांगता, आमचे जिविताचे अंत जाता आसतना देव आमची झडती करतना फकत मोगा वयर करतलो काय. हांवें कितलो मोग केला म्हणून. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां उपादेश दिला तर मोग करूंक. जसो तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर, द्वेश करूंक न्हय. त्या देखून मोगाच्या भयणो देवाचें उतर आमकां अशें आपूर भयान सांगता थंयसर, दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. मातेवाचो वंजेल अध्याय 5 ओळ 7. आनी त्या देखून सा पावल कोलेस्तेरांक बरोवन आपूर भयान परतता तो. ताणें आमकां काळोखांतल्या पदवेंतलो काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाडला म्हणून. देवान ताच्या पुता मुखांतर आमकां पातकाच्या काळोखांतले रागांतले द्वेशांतले काण मोगाच्या राज्यांत हाडलां. आनी ह्या देखून आमी कितें करी जाय, त्याच
ताच्या पुता मरिफात लाभता त्या सोडवणे मुखांतर पातकांचे बक्षण आसा म्हणल्यार आमी पातये जाय आनी हेरांक बक्षी जाय, हेरांक बक्षी जाय. आनी जुवांव सवांजेल जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 1 ओळ 9 आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार आनी विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बक्षून आमकां सर खोटेपणांतलो निवारतलो म्हणटा. तर आमी पातकी म्हणून वळखून घे जाय पयल्यान पयलें. त्या दाळा आमच्या भावाक आनी भयणीक बक्षूंक सुलभ जाता. तें मात्र न्ही, आमी देव आमकां कशें सदांच बक्षिता, कशें देव उदार म्हणलें नियाळ करी जाय. त्या दाळा आमकांय हेरांतय उदार जावंक, हेरांक बरें करूंक बरें पडटलें. अशें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी देवाचे उपदेश नियाळूंक जाय. त्या देखून आयचें पयलें वचप आमकां सांगता सिराकाक बरयल्लें, राग आनी क्रोध ह्यो दोन वस्तू नश्ट्यो म्हणून. आनी पातकी मनीस मात्र ताका वेंग मारता आनी आपणाच्या भावाचे नाश करता. राग आनी हगे हे दोनी बरें न्ही मनशाक म्हणून. आनी त्या देखून देवाचें उतर सांगता थंयसर निमाण्यो 4 वस्तू आसात. निमाण्यो वस्तू उगडास दवर. निमाण्यो वस्तू खंयच्यो त्यो? मोर्ण, जडती, यमकोंड वा सर्ग. आमकां मरण आसा, मरणा उपरांत थंयसर जडती आसा आनी जडतेच्या वेळार आमकां मोगाचेरच जडती जातली आनी थंयसर जडती जाल्या उपरांत एकच सर्ग ना जाल्यार यमकोंड. आनी त्या देखून माते वचो वांजेल अध्याय 25 थंयसर 32 to 52 आमी पळयता. येया तुमी, हांव भुकेल्लो म्हाका खावंक दिलें, हांव थाणेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें. येया म्हज्या बापाच्या घरांत भितर सरा आनी म्हजे सांगाता गम्मात मारा म्हणटा स्वामी. वय आमी आमच्या भावाक आनी भयणीक कितली दया दाखयल्या ताचे वयर आमची जडती जातली म्हणटा देवाचें उतर. आनी ह्या कारणा पासून पयलें वाचप सांगता देवाच्या सोल्ल्याचो उगडास दवर आनी उपदेश पाळ. उपदेश जावन आसा मोग करूंक, हेरांक मान दिवंक, हेरांचेर दया दाखोवंक आनी अशें आमच्या जिवाक आनी हेरांच्या जिवाक मान दिवंक. केदाळा आमी आमच्याच जिवाक मान दिना त्या दाळा मात्र आमी राग करता, त्या दाळा मात्र मोसोर करता. कित्याक राग मोसोर म्हजेंच रगत उकडशें करता आनी थंयसर खतखतलें रगत दाट जाता. आनी त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, सोमी आमकां बरो उपाय दिता. लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 6 जशें म्हजो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. सोमी आमकां मुखार सांगता हेरांची जडती करनाका, तुजी जडती जावची ना. हेरांचेर निती फैसल दिनाका, तुजेर निती फैसल दिवचें ना. बागार कितें कर, 2 संगती कर, एक दी, हेरांक दी. हेरांक आमी वस्तू पयशे दिवची गरज ना, थोडो मोग दिवया, थोडी दया दाखोवया, गरजेवंतांक कुमोग करया आनी अशें आमचें बरेंपण जातलें. ते दाळा सोमी म्हणटा तुकाय बरोवन ओमतोन हालोवन दोलोवन चेपून दांबून सोमी दितेलो म्हणून. आनी दुसरें बक्षिया म्हणटालो. सोमी म्हणटा बक्षिया. आनी जशें आमी बक्षिता तशें आमची पत्कां बोगोस म्हणून आमी आमच्या बापा मागण्यान मागता. आमकां जशें सोमी बक्षिता त्या सोम्याचें बक्षण आमी उगडास दवरया. त्या देखून बक्षणें म्हळ्यार कितें मोगाच्या भाव भयणीनो? बक्षणें म्हळ्यार म्हज्या भावा पासत म्हज्या भयणी पासत खालत्या काळजान देवा लागीं दया मागची. त्या देखून तो कुरीस पळया. त्या कुर्सार तावन जेजून ताका कश्ट दिल्यांक पळयलें. ताच्या मुखार शिपाई ताचे केळकुलां करताले आनी थोडे ताका म्हणटाले तूं देवाचो पूत जाल्यार सकयल देव. आनी अशें आसतना ताच्या गळ्यांनी रगत वळतना दुखीन तो वळतना ताणें मागल्लें मागणें जावन आसा बापा तांकां बक्षी म्हणून. कठीण कश्ट आकांत मोदें दुखी मोदें
आपणाच्या काळजांत ताणें शिराप घालूंक ना, रागार जावंक ना, बागार बापाची काकुळत मागली. त्या देखून बोगसोने म्हळ्यार देवाची काकुळत मागची, म्हज्या भावाचेर भयणीचेर दया दाखोवन. कित्याक ते कितें करतात ते नेनात. जर ते नेना असले तर रागार जाते की देवान आमकां ताच्यात सारक्याची रचल्यांत हांव एक पातकी म्हाकाय काकुळतीची गरज आसा म्हूण कळीत आसले तर आमी एकामेकाचेर द्वेश दवरत्यांगी ना, आमकां कळीत ना. त्या देखून आमी सुकोवन पडटा म्हणून जेजून कुंभसाराचो सक्रामेंत घडला आनी ताचे मुखांतर आमी देवाची सडवण आनी ताची काकुळत दयेसोय गोडसाण साकजय म्हणून आमकां ताणें तो सक्रामेंत दिला. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या वैयक्तीक जिवनांत 3 संगती आमी करूंक प्रयत्न करया. एक, हट्ट धरचे नाका. म्हज्या भावान म्हज्या भयणीन म्हज्या लागीं हे जय ताणें सूख केल्या म्हणून राखून रावचें नाका. तशें राखून रावतना म्हजें काळीज दारूण जाता, म्हजो मोत डल्ल जाता आनी म्हाका कितेंच समजना ताणें केल्ली सूखूच दिसता. त्या देखून हांवें बरें जायचें. त्या देखून हांव शेगुणां क्रिस्ती मौल्यांक चड मोल दितां. त्या देखून बोगसोने एक क्रिस्ती मौल्य जावन आसा, तें हांव रुता करतां आनी हांव दयाळ असो मनीस जातां आनी देवा सारकें जावच्याक हांव प्रयत्न करतां. म्हणून आमी मुखार वचो जाय. त्या देखून हट्ट धरल्यार, हट्ट धरून रावल्यार आमचे संबंध पट्ट करून मोडतात. दुसरें, दारूण जायनाका. दारुणा येता दाखयनाका. कितलेशी कुटुंबांनी वांटे पांटे जावन हगे मोसरान रगत वळ्ळां. कित्याक काळजां दारूण करून घेतल्यांत. आमी दारूण करची नाकात काळजां. बगार मोवाळ जावया. त्या देखून कोलोसेकारांक बरोवन सा पावलो थंयसर सांगता आपुरबायेन बोगसूंक दुरसोंक 1000 कारण आसत जाल्यार सोम्यान दाखयल्ल्या बोगशान असो उगडास धरून आमी एकामेकाक बोगसुया म्हणून. सोम्यान दाखयल्ल्या काकुळतीचो उगडास धरून आमी एकामेकाक बोगसुया म्हणटा. मोवाळ जावया. सोमी आमकां कितले दयाळ तो उदार पळया. सकाळींतल्यान सांजेर म्हणसर आमी पातकी तरी आमी ताचे विरोध जियेता तरी पावस दिता, वारें दिता, सगळे दिता, आमच्या कुडीक त्राण दिता, सकत दिता. असलो देवाचो उगडास करून ताच्या काकुळतीचो सकाळींतल्यान सांजेर म्हणसर उगडास काडून तशेंच आमी दयाळ जावया, मोवाळ जावया. त्या देखून आयचें किर्तन कितलें बरें म्हणटा पळया. थंयसर किर्तन म्हणटा, सर्वेस्पर सगळोसो कणवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास, काकुळतेन आभार. कितलें बरें उतर पळया. आनी तो काकुळतेन आभार देखून आमकां बक्षिता आनी आमी पातकी तरी अस्कत तरी आमकां दिवनूच सुतो रावता. आनी आखरेक मोगाच्या भाव भयणीनो, राग करचो नाका. आमी जाता तितली सेवा करया. जावंक पुरो म्हज्या भावान म्हजे विरोध साबार पातकां केल्यान हांवें राग दवरून बसल्यार म्हजेंच रगत खतखत्ता आनी दाट जाता. त्या देखून कितलें जाता तितली सेवा करया. कितलें बरें करूंक जाता तितलें बरें करया. कित्याक आमकां उपादेश आसा, तूं जसो तुजो मोग करताय तशें तूं पेल्याचो मोग कर. त्या देखून हट्ट धरचें नाका, रागार जावचें नाका, बागार मोग करया आनी सेवा करया. दारूण जावचें नाका, मोवाळ जावया, काकुळतीची जावया. आमेन. नैस्याचे सत म्हणटा आमी सांगता म्हणजे एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूचो रचणार. आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलो स्पूत तो, सोर काळा आदी बापा तावन जल्मला. देवा तावन देव, उसवाडा तावन उसवाड, खऱ्या देवतान उपजल्लो खरो देव.
तो देवाताव जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं औंकवा मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोन्स पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गास सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मुनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी दिवदार तो बापा आनी पुता ताव निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्क नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापले सभेक सत मानता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत देवाची खाकुळट अनुभव करूंक आनी ती हेरांक वांटून घेवंक जाय आसची कृपा सर्गीच्या बापा तावन आतां आमी मागया. तुमची जबाब जावन आसा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचो वडील पाप साहेबाक सर्व गवळ्यांक याजकांक आनी धार्मिकांक दयाळ्याची सुवार्ता परगट करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी जात मोत भास म्हणलो भेद करिनासतना सर्वांच्या उदरगती खातीर बरी योजना मांडून हाड ती सफळ जायशें वावरूंक तांकां तुज्या आशिर्वादाने बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडे शिडेन कश्टून आसच्या सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल. तांची पिडा गूण कर. तांची जतन घेतल्यांक तुजी मजत लाभय. समेस्त पिडेस्तांनी कश्टां मदें भावार्थ सांडिनासतना धैर्यान जियोंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजणांनी आनी भुरग्यांनी बऱ्या वाटेन चमकून मौल्या बरी जिवीत जियोंक अशें एक बरो फुडार रुपीत करूंक तांची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी आमची कुटुंबां तुज्या मोगाची आनी समाधानाची बिडारां जावन परिवर्तन करूंक कुटुंबाच्या सर्व संद्यांनी एकामेकांतय आसलो मनस्ताप वेगळासार पयस कर. भुगसून एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्या खासगी तसेच कुटुंबाच्या हेर खातीर आमी मागया. विशेष रितीन कृपा एकामेकाक भुगसूंक सांगतास आमची शेजारची फिरगस कुलशेगर कोर्डेल आज तांचे फेस्त संभ्रमतात सर फिरगस जागरा खातीर आनी याजाक आनी सहायक विगाराक खातीर आमी मागची. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमची मागणी आयकून घे. आम्हा सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर सदांच तुजेर विश्वास दवरून जियोंक तुजी कृपा आमकां तूं दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Pakani kamchi tuka beton dita mogan tua sikar karmun ami dayin berata tujhe mukarita
सोवे आमकांच आज भेटयता बापाक आनीक आमची तुका भेटून दिता मोगान तू आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता बापाक आनीक आमची तुका भेटून दिता मोगान तू आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता भावा भयणीनो म्हजे आनी तुमचे अर्ग बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मोगान केल्ली बेठवणी सुमेस्तंचे सोडवणेक उपकार कर हे आमी मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशावी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदराणी ससनाच्या देवा सवकळणी सवथय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी दिसांनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मानवा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखल्या मसमेस्त जिवी ससनाचे आपल्या महिमे वंसर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता Povi, povi, povi darbarasu सर्वेस पोतू सर्गानी संसा वरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पसत
आनी समेस्त मनशां बसो तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुन्हा जीवन आम्ही पगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी हे सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगस येवतल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचे विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर आमची पातयेनी बरोबर ससर्गींच्या बापा थंय दवरून जेजून शिकयल्या उतरांनी भावार्थान सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवटकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. संतोषान एकामेकांत क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची कपत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची कपत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वता ती आमचे जरती आनी क्यास थाडेना जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं.
ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आज आमकां जण एकल्याक एकामेकाक बोगसण स्विकार करूंक आपयता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे उतरांचे बाग म्हाका पावना पूण उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू हांव तुका काळजांत्या घेता संतोषान तुजे मासरग सेवता तुजे थंय जेजू आसा एक जाता तुजेर सौम्या पातें हांव रावता. जेजू ये तुका सांग बिडार कर ह्या टाण्याक तुका घेवंक सदां हांव आशेता. आत्मो मोसो तुका सदां नीत रेखता तुका सेवंक तो आतां लालयता. जेजू ये तुका सांग बिडार कर ह्या टाण्याक तुका घेवंक सदां हांव आशेता. आत्मो मोसो तुका सदां नीत रेखता तुका सेवंक तो आतां लालयता. जेवणार तुवें उंडो मोडून दिलो घेया खाया म्हूण तुकाच भेटयलो. आत्म्याची खण जावन उंड्याक तूं आयलो खुशेन खुर्सार मोरूंक तयार जालो. जेजू ये तुका सांग बिडार कर ह्या टाण्याक तुका घेवंक सदां आशेता. आत्मो मोसो तुका सदां नीत रेखता तुका सेवंक तो आतां लालयता. जेजू ये तुका सांग बिडार कर ह्या टाण्याक तुका घेवंक सदां आशेता. आत्मो मोसो तुका सदां नीत रेखता तुका सेवंक तो आतां लालयता. भावा भयणीनो काळजांत आयिल्ल्या जेजूक एक घडी बोर दिन वासुया. त्याच जेजून कुर्सातावन आपणाक कुर्सायिल्ल्यांक बक्षिलें आनी आमकां आजण एकल्याक बुकसूंक आपयता कश्टांचें दें. काळजांतावन बक्षी म्हणटा तो लेक करूंक वचनाका. कितलेशा जाणांचो राग हगे मुसूर आमच्या काळजा मतींत आसा ते सकट जेजूच्या पांयां ताळी दवरया.
तांची जडती तो करतलो आमी जडती करची नाका तो देखून एकामेकाक बगसूंक उदार काळीज देवात हांव विशेष रितीन मागया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आतां आमी घेतलां. ह्या सर्गींच्या देणयाचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी बोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वसो. हें आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. सौम्या मी वेताव की तुझी गाथा. उपकार आसा तुझ्या अर्गादिता. वाटे तुझे सलो मोगा तुझ्या रावो. संदेश तुझो गासो आदार मागता. वाटे तुझे सलो मोगा तुझ्या रावो. संदेश तुझो गासो आदर मागता. गटाय सोडून सर्गी खानान वेता सौम्या करपे. कस्ता दुखा तुझेर पातयेन मुखा सरता उरपे. सौम्या मी वेता की तुझी गाथा. उपकार आसा तुझ्या अर्गादिता. वाटे तुझे सलो मोगा तुझ्या रावो. संदेश तुझो गासो आदर मागता. वाटे तुझे सोलो मोगा तुझ्या रावो. संदेश तुझो गासो आदर मागता. मोगाळ पुत्र सोवे आमकां मरे आशिर्वाद आमकां. बंसूचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.